तुमकां म्हाज्या फाटल्यान पळोवन कळलाच आसतलें की आयज आमी आयल्या शिरोड्या देवी कामाक्षीच्या देवस्थानांत। तुमी शिरोड्या देवी कामाक्षीच्या देवस्थानांत अमाशे खातीर तरी आयल्याच आसतले, पूण तुमकां खबर आसा की हांगासर शिरोड्या कामाक्षी देवस्थानांत देवी कामाक्षीचो गुलाल उत्सव जाता। जर तुमकां ह्या गुलाल उत्सवा बद्दल म्हायती ना जाल्यार आयचो हो स्पेशल रिपोर्ट तीच म्हायती तुमचे मेरेन पावोवपा खातीर। आयकपाक येता की हो गुलाल उत्सव तसो खूब वर्सां पयलींचो, पूण गोंयांत लोकांक ताजे बद्दल चड म्हायती ना। देवी कामाक्षीचो गुलाल उत्सव कशा तरेन हांगासरले लोक मनयतात आनी गुलाल उत्सव कशा तरेन आसता ह्या सगळ्या गजालींचेर उलोवपा खातीर आनी त्यो जाणा जावन घेवपा खातीर आयज आमी खासा हो रिपोर्ट घेवन तुमच्या मुखार येता। पयलीं म्हणजे आमची चवथी पिढी आसा जो उत्सव मनयतात आनी हे उत्सव मनयतना आमकां खूब उत्साह जाल्लो आसता। आज हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमची चवथी पिढी त्याच रितीन हे गुलालोत्सव मनयतात जशे आमचे पुर्वज मनयताले। पयलीं म्हणजे कामाक्षीचे पालखी भायर देवळांत येता, मंटपाक येता आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिता। तेज्या नंतर गुलालोत्सव सुरू जाता आनी एकदां गुलाल लागलो की प्रत्येक मनीस त्या गुलालाक रंगून वता आनी असो गुलाल खेळटना अशी एक भावना आसा की आमी गोमंतकाक म्हणटात की एक चवथ जाली म्हणजे एक वर्सभराची राखण जाता। तसोच जो कामाक्षीचो गुलाल जेन्ना जाता तेन्ना आमी म्हणटा वर्सभर आमकां आनंदमय सगळें वातावरण मेळटा। अशेंच ह्या गुलालोत्सवाक आमी आज सहभागी जावपाक आयिल्ले आसा। एक गोश्ट मुद्दम सांगून दिसता की ल्हानपणाक आमच्या जेन्ना आमी एक ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी अशेंच गुलालाक येताले, एक सुवारी वादन म्हणटात तें वाजप करप आमी वयर येताले आनी हांगा एक फॅक्ट्री आशिल्ली। मुद्दम सांगून दिसता की एक फॅक्ट्री आशिल्ली ते आमकां रिफ्रेशमेंट वगैरे सगळें दिताले। काही काळा नंतर ती बंद पडली आनी आमकां अशें दिसून येलें की तो उत्साह आतां मरत आयला। सो आमकां दिसलें की हे उत्सवाक आमी परत नेट दितले म्हणून आमी एक ग्रूप फॉर्म केलो आनी ह्या ग्रुपा निमित्तान आमी एकठांय आयले। आज आमचो हो गुलालोत्सव आमचो जाता हो उमाशेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे पयलीं कितें जातालें की पालखी जी उमाशेक काडटाले ती उमाशेची पालखी मंटपान उरताली, दुसऱ्या दिसा गुलाल जावन भितर वताली। 1930 सुमार हाजेर एक बदल जालो की पालखी उमाशेच्या भितर वचून मागीर मंटपान येवन मंटपान एक रावंड घेवन मागीर हांगा गुलालाची पयलीं म्हणल्यार गुलाल देवीच्या पांयार दवरतात पालखेन। ताजे उपरांत थंय फुडें वचून पालखे कडेन नाल्ल ओवाळून नाल्ल फोडलेलो वता। ताजे उपरांत पालखे पोंदल्यान वचपाचो कार्यक्रम आसता। ताजे उपरांत देवी पालखी भितर वता, भितर वतकच गुलाल सुरू जाता। गुलाल सुरू जावन असो प्रकारान येता। प्रकार जावन मागीर तो फुडें महामायेच्या देवळाच्या फुडल्यान येता, थंय मातशें रावप जाता आनी परत वाटेक जितले आमचे पेणे हे आसा तितले करीत परत सगळें रावंड वचून देवळान येता आनी हो सादारणसो 4 ते 6 पासून सोंपता। 2 वरांचो हो कार्यक्रम आसता। गुलाल हो पुरातत्व काळांतल्यान सुरू आसा। म्हणजे देवळाकूच म्हणशात तुमी जाल्यार एक 460 वर्सां जालीं, 460 वर्सां। सो पुरातत्व म्हणजे खूब वर्सां पयलीं पासून सुरू आसा हो गुलालाचो कार्यक्रम। देवी कामाक्षीच्या गुलालोत्सवान आमी रंगल्यात आनी देवी कामाक्षीच्या गुलालोत्सवा बद्दल तुमकां जायती म्हायती मेळ्ळ्याच आसतली। ह्या वर्सा जर तुमी पावपाक शकले ना जाल्यार फुडल्या वर्सा म्हाका खात्री आसा तुमी जरूर शिरोड्या देवी कामाक्षीच्या गुलालोत्सवाक तुमी हांगासर हजर रावतले आनी ह्या गुलालोत्सवाच्या रंगान तुमी रंगतले। शिरोड्याच्या देवी कामाक्षीच्या गुलालोत्सवा बद्दल तुमकां जायती म्हायती मेळ्ळ्याच आसतली अशी आमी आस्त बाळगिता आनी हांगासरूच आमचो हो बारीकसो पूण म्हत्वाचो असो रिपोर्ट सोंपयता।